वागुल्ले कामुल्ले गांवचे लोक रेंवे खातीर काडल्या झोन मार्किंगाचेर तिडकल्यात। लोकांनी मायन्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। गांवांत रेंव काडपाक केल्ले झोन मार्किंग रद्द करचें, वाठारांत रेंव काडल्यार नुस्तेमारी आनी शेतीचेर परिणाम जातलो म्हूण तांकां भंय। लोकांनी खात्याक निवेदन दिलें, झोनाचो फेरविचार केलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी वागुल्ल्या कामुल्लेकारांनी दिल्या। आणि हे आम्ही टॉलरेट करतना आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह जर तुम्ही थंय रेंव काडपाक दिसात वी वील टेक लॉ इन हँड। कितें जाता तें जाणा, आमकां सगळे बायलां भुरग्यां सकट आमी सगळे भितून पडपाक तयार आहा। आमकां पोसपाचें गव्हर्मेंटाक आनी ते डिपार्टमेंट सांगता आमकां कशें लॉ एन हातीन घेत जाल्यार आमी लॉ एन ऑर्डर हातीन घेता। आमकां करपाचें लॉ एन हातीन घेतला, आमच्या पोटा खातीर जर लॉ एन ऑर्डर हातीन घेता जाल्यार आमकां भितून आमी भितून पडपाक। आमकां पोसा तुमी जेवण खाण घाला, आमच्या बायलां भुरग्यांक पोसा, थंय डेलीन एक घर करा, हे करा, स्कूल करा आनी आमच्या बायलां भुरग्यांकूय शिकयात। वी वील टेक लॉ इन हँड, लॉ इन हँड आमी लॉ इन ऑर्डर हातीन घेता। आमचे भुरगे खंय वयतले आयच्या ह्या लायफाक आमी जगली, फुडें भुरगे आमचे कशे जगतले? तेन्ना आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां हें लडोंकूच जाय। आयज भायल्या लोकांक हाडून रेंव काडून दिवन तांकां व्हडले श्रीमंत आमी करची ना। तेन्ना आमी गरीब आसा, आमी गरिबानूच रावतली आनी आमच्या भुरग्याक सांबाळटली, आमी प्रोटेक्ट करतली। मडगांव शारांतले सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून नाशिल्ल्यान जमा। मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान सगळे सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद। MP फंडांतल्यान मोठो गाजो वाजो करीत तेन्ना हे सीसीटीव्ही बसयल्ले, मात फुडें तांचो कांयच उपेग जालो ना म्हूण मडगांवकार उलयतात। सीसीटीव्ही कॅमेरा बाबत कंपनीचे घाले आसूय म्हूण तांतल्या थोड्यांक दुबाव। मडगांव खूब ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात अशें दिसता, पूण ते वर्किंग कंडिशनान नात। त्यामुळे ते बसोवन कितें उपयोग जाला हाजो सरकाराकच खबर। सीसीटीव्ही पासून पोलिसांक फायदो जावपा जाय। समज एक जाणटो मनीस रस्तो क्रॉस करता तर गाडी बी सामको फास्ट वतात, तेन्ना हे पळय सीसीटीव्ही कॅमेरे आसात ते सगळे नादुरुस्तपणी जे आसात ते सगळे दुरुस्त करून घेवचे। फाटल्या दिसांनी बरो गाजो वाजो करून MP फंडांतल्यान मडगांव आनी सगळे सावथ गोवा खूब सीसीटीव्ही कॅमेरा मोक्याच्या जाग्यार सामके बसयल्ले गेल्ले। आज ते सीसीटीव्ही कॅमेराची कितें परिस्थिती आसा हें कोणाकच खबर ना। त्या आदाराचेर पुलिसेक त्या वेळार चोरां सोदपा आनी तांचेर चेक दवरपाक खूब उपयोग जातालो। आज ती परिस्थिती ना। आज जे कॅमेरा आसात ते फक्त एक शो पीस जाल्ले आसात, ताजी मेंटेनन्स कोण करता कसो करता कांय खबर ना। सीसीटीव्ही कॅमेरा जे कोण इन्स्टॉल केल्ले आसा ते परत उपयोगांत हाडचे। लोकांक लॉ एंड ऑर्डर कित्याक हांगा चोरयो जाता, हांगा मारामारी जाता, कोणें कितें क्रायम केल्या ती कळपा खातीर हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा घातल्या, ते आज खंयचेच चलना। आनी हे चलना कित्याक? कारण सवाय भितर खंयचे बाबत कंपनीच्या कॅमेरा हाडून घातल्यात। पयशे कोणाले गेले? इनिशियली जेन्ना गव्हर्मेंट पयशे दिता तेन्ना एक्सचेकरांतले पयशे दिता, हे आमकां नुकसान जाता ह्या पयशांचे। कॅमेरा हाडले आनी ताका मेंटेनन्स ना, कांय ना, तशेंच पडल्यात। आज पुलिसांक तर तुमी विचारलें जाल्यार कितल्यो 50-60% तरी केसीस सीसीटीव्ही कॅमेरा वयल्यान धरतात। पूण ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरा तर मेळत ना, आतां चलत ना, जाल्यार कशें जातलें आमचें फ्युचर? आमचें लॉ एंड ऑर्डर कशें ताब्यान घेतलें आमी? पालिका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या मेंटेनन्स MOU रावल्या। MOU जायना तो मेरेन पालिका मेंटेनन्स कशी करपाक शकता काय म्हूण नगराध्यक्षाचो प्रश्न। ही सीसीटीव्ही हे जेन्ना पळय घाल्लें तेन्ना देर वॉज नो MOU विथ द म्युनिसिपॅलिटी ऑर दे वर नॉट हँडेड ओवर टू द म्युनिसिपॅलिटी। सो आय थिंक फर्स्ट दे शूड बी हँडेड ओवर टू अस आनी एक ताजी इन्व्हेंटरी घेवपाक जाय, बाबा कितली आसात, कितें आसात, आनी द कलेक्टर्स ऑफिस शूड गिव अस दॅट हँडिंग ओवर लेटर आनी मागीर एक MOU जावपाक जाय की बाबा वी वील मेंटेन दीस अशें म्हणून। आनी हे तेन्ना कावन्सील रेजोल्युशनूय बी जाल्लें, द नेसेसरी कॉरस्पॉन्डन्स ऑल्सो हॅज बीन डन, पूण वी हॅवंट गॉट एनीथींग इन रिटर्न। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। मडगांवां कोमांतली सिवेज लायन सामकी काबार जाल्या। लायन बरीच पोन्नी।
कामगारांक सिवेजीचो सदांच त्रास, लायन रिपेर करून भागचे ना ती बदलची पडटली म्हूण थळाव्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक हाडून सिवेज लायन दाखयली. पर्रीकारान इन्स्पेक्शन केलें, लायन नवी घालता म्हणून खंय ताणें उतर दिलां. हें केल्लें बसत 87 केलें, पूण तें पयलीं 16 वर्सां कांयच हें केलें ना, यूज जालें ना ती. मागीर कनेक्शन दिलो. ते सिरेमीक हें जाल्ले कारणान तें ताका बस्ट जाला आनी तो ओवरफ्लो जावन सगळें हें जाता. पावसाळ्यांत अशें न्ही, सिवेज वर येता. हय, सिवेज वर येता. आमचे CM आयल्या न्ही, ताणें तें कितें केलां, ती दुसरी पायपलायनीची ती नवी हें करून ती हें करपा, ताका उपाय कांय ना. तें जातकूच तें करपाचें. एंटायर कॉमातली जी सिवेज कनेक्टिविटी जी आसा, सिवेज लायन जी आसा, नेटवर्क जें आसा, हें सगळें खंय ना खंय तरी फुटिल्लें आसा. मातयेची पायपलायन, तातूंत 9 इंचाची, पॉप्युलेशनूय हांगा तितल्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लें आसा, ताजेर तितलें चड टेन्शन आतां त्या पायपांचेर आसा. स्वता CMूय बी कन्विन्स जाल्लो आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी पर्सनली येवन पळयात, कारण दीस इज बियॉन्ड रिपेर्स. हाय डेन्सिटी पॉलियुथिलीन म्हणून जे पळय मटेरियलाची ही जी पायपलायन आसता, ही नवी पायपलायन सगळ्याक एंटायर कॉमान घालपाक जाय. विशय तडीक लावंक खंय मंगळारा पर्रीकारान मिटींग आपयल्या. पर्रीकारूय म्हणटा सिवेज लायन नवी घालची पडटली, मात ताका तंत्रीक अडचण आसा. सध्या सिवेज तांच्यांनी घेतल्या पळय, ते प्रोजेक्ट हांव कॉन्सोलिडेट प्रत्येक जाग्यार प्रत्येकाक दिसता सिवेज जाय म्हणून, पण ते प्रोजेक्ट कॉन्सोलिडेट करचे पडटा. तालिगांव जाग्यार घालता म्हाका नाका. पयशे एक्स्ट्रा दिले ते दिल्यात, पयशाचो प्रश्न नासता. बरें, तांकां आपयता, सगळें सारकें डिस्कस करून टेक्निकल फिजिबिलिटी, फायनान्शियल इज नॉट अ इशू. प्रॉब्लेम आहा तो टेक्निकल काम करपाक. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.